भारी लायक कहाणी सांगलिको त्या हळे म्हाका सम लागून आसता. वही म्हणता तिकाच सांगिले, तिका लाग्ग म्हणून हांव काणी सांगिले. हो हो हो, हे खुर्ची हंग करेल गो अक्का. होई गो मीरा, ती हळे मैल्या म्हणून बमून बैल सरून हे खुर्चीन बाहेर गेलेले निंतको हांव सोडतवे. आता हाण गलर दल्ले म्हणून सत्येंद्रल कान तिरपिल पळे नुत्त हाणांग गल्ल. वही नाही की हे आमगेल खुर्ची आम्ही हंकेत नाही बसशे ती येयले म्हणून बाहेर हंगलकावे. सम्मा केल गो अक्का, सम्मा केल. ಐದನನಿ ದೂಚಿ ನಕ್ಕು ಗೋವಂದನ ಬಾಯ್ ತುಗಲ ಅನು ಅಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಸತ್ಮು ತಂಗಿಲೊಟ್ಟು ಲೇಟ ಬೈಸ आणि थोडे ಇದನಸ್ತವೆ ಹಾವ ಗಸನ್ ಎತ್ತಗೋ ಅಮ್ಮ ವಚನ್ ಬೈಸ್ತೆ. निगेल बुद्धी पळगो तनी कसंद आहे की कोण घेऊनती हंग आनमला बैसून लय म्हणस की पळती का ತಂಗಿಲೊಟ್ಟು काम करू रबले पळे ಈ ನಶೀ ಕೊರ್ಚುಗೋ. ವೈಗ हिका ಹೊನ್ನಿ ಮಳದಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನೆ पळले अण्णा ಹೊನ್ನಿ म्हणून ತಂಗल गुणगान करता असता. ती सुगंधी येऊ कासिल हंगा काणी विंगड करतसिली. तुगल सुन्नेक तीन वैर सकल कोर्चेस पळे माका पळोचक भारी खुशी. तीची संहिका काम पूरदल्लवे. आता मी बाहेर हचून बशिया. हळे मा तू केलेल पिया बज भारी रुचेसिले कशी केलेल की तुम्ही. अय्य इन कोर्चे पळले केतनाय पिया बज खालेले नाकी मळवरी अस पुढ हाव कर नासिल्वे पिया बज हज्ज करूची दतसिले हाव तक्का कसन गलतसिली पियाओ आणि हे गो मिरसांग मीठ पुरा घालू करतसिल मुगो नुरनुरी दतसिले. तितलं काय रुची दायनी हिन सांगची तितलं कसन नाबा. होई गो मा तू पिया बाबाजो करतसिल वै दलरी हे एक नमने विंगर टाइप असिल नवे तका निमगिल गो. वै तुगल पिया बाबाजो भारी लायक देतसिल नवे. तू तका चणे पीठ घालतसिल की तांदळा पीठ घालतसिल अम्मा. लायक प्रश्न निमगीत को तुवा हाव रंदप करच सोणू कितल वरस दल गो मक्का रणपकुडा रीगस को सैबिनी माका पुळ्ळी प्रवीसरून गेला गो. रंदपनी करता असल्यार मात्र ते उडगस असता. आता खंय माका रणपकुडा वच्ची तशी नामू त्याकड गेल म्हळ्यारी कसं लाईल हंगा कसन काम तुमका म्हण निमगीत मिगेल सून महाराणी. आता तुमची पळेतच मुगो वंदना आम्ही प्रहंग बसली ती तुगले हुन्नी तिगे लाव सुपुरा रणपकुडा असती तू केकलेक सोडत दिसता आमक कोणाक रणपकुडा वच्चे सोणामू तशी असताना तुगेल अम्मन कशी गो रंदप करचे रंदप केल्ल्यार नवे ते उडगस अशे तू अशी सकडा आलेद्र निमगून तिगेल मर्याद काणक गो. हन्ने म्हणू मत्तेर बस करू हंगेत नवे आता तिगे लाव सैले नवे तुमची तीर्मान करे. थो हाव कसले पण उलोचा गेल की कशी पुंगी बंद दल पळे अशी सकडान भिवून ती वैरचून बसलिया. हे मात्र होई होळे मा हाव हंगा इल तेदन पूरा पळयता. अम्मनी आन पाप टीव्ही मुखार बैसून असतती भितर हुन्नी एकली काम करता अशी कोरचे नज्ज नवे ती नम्म लागी काम सांगता नवे. अम्मा काही पाप रंदपनी कोरका म्हणा आशस नवे ते काम करे आई लस नवे आणि 4 दिस राबून वतना हुन्नेक चढुवंग प्रापन वरी कशी चढुवा रजस नवे हंगा अण्णा अनु अम्मा असतती ते नम्म रंदप करता पळे मिगेलम्म रंदप करत की नम्मणो हाव सांगतो तुका. करेक्ट नाही गो अम्मा हुन्नीन एद्र असले तू काम करू सोना तीच हंग नामळे रे तू कसदाय की ते रंदप करू येत नाही गो आश बरीत खव येत नाही गो कसने स्पेशल केलं रे मका यापाई गो अम्मा हाव हंग येऊन जेवण कोरनो फोटोनी काढतो गो फोटो काढू ಹೊಳೆ ಮಲ್ದವತಿ ಸುರೇಖುನ್ನಿ ಮಣಸ್ಮು ತಿಗೆಲೆ ಮೊಬೈಲಾಗ ಪೆಟ್ಟೈತ್ ಗೋ ತನಕ ತशी ಕೊರ್ಕ ಅಮ್ಮ. बारी लायक कोण सांगतो गो तू मक्का सिंधू चक कांतू चक रगडेर वाटू चपर दत्त गो मिक्सी घाल चक मग समक कळना कशकी कोण घालले म्हण करे करंट समजतो गो हंगा रगडेर बैसून मासोल वाटू का ह्या प्रमित जन दत्त गो मारायती. पळमा
प्रश्ने तुमची सांगता उत्तरे तुमची सांगता आणि आम्ही कसं उरलो तशें आस गो हे पुरो तीन तयार कोण दिल्ले रे तू करू येत गो नाका म्हणतात वे तू जनता हांवें जायना म्हणटा तुका प्रत्येक कोण दिल मागिरी ते करचें कशें नासता सांग पळया हां वय गो वंदना म्हाका प्राय कितले जाल सांग त्यावेळी नेशी हांव प्रयाकाला काम कोण 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 मिगेल हड्ड पुरा जोर गेलींत मारयती आतां पळोवचें हांव एक मनशार परस कांय शक्ती ना गो पुता हांव कशी काम करत सांग तू येवन हांगा ती कापून हरी म्हण हांव सांगता मो ती वचक एक पाय रेडी आसा ही आपण वरचक तयार आसा जाल्यार हंग हांव कसं करचें गो कडे रे गोरवां काम घरची काम हे प्रमीक चंदत गो सायबीणी तशी नाही गो पुता तुगेल अम्मान सांगची कसं म्हणा रे तीन रांदप करतना निंबू काय एक उत्तर हाका कितले घालचे कसं घालचे कसं रांदप करका कसं खाण करका हे प्रति निंबू येत नव्हे कसं नाही निमगी नाखायती ती जितल्याक ती रांदप कोण घालता काय हे सम नाही नव्हे घरात एक मलगड मनीस असताना तांकां निंबून करका नव्हे आम्ही पुरा पूड पोळाका आशिले अयो माय माव म्हळ्यार कडकड तसिली ती गो तसवे पळपचे हांव उरलेलें रे तुमकां पुरो जनाक बेजार जाता जाल्यार हांवें एक घरची सून धांवन सांगताच पळय आमगेल घरान तशी पुरा ना हांव आनी मिगेल माई ओटू मेळून काम करता ती तश म्हण मायंकय तशीची आडोली री सिंधूच्या कंतूच्या जायना तांणी पेस्कत घेवन सिंधूच्याक शिकलीन जाता तश करता ती ना हांवें म्हाका सिंधून दी गो म्हणटा ती आनी रंदे कसने खाण कसने प्रति एक जबाबदारी तांगेले तांणी रांदपाक उडवता ती हांव तांणी सांगिल्लें काम करचें गो तसवे केलो पण तांकां कुडवा नावे तू कर गो पुता म्हणटा ती तेन्ना हांव तांगेले निमगूच गिमगूच ना कसं नसत कितें करता अशी आमगेलो ओट्टू एक हे हुंदाणी कस का गो हे आम्हाले प्रगोतच म्हाका हांव उरलेलें री चुकी जाता नाक सोडे त्या सोड विंगड उरलय तुका तितलें रांदपानी कोरका तीच म्हण आश आसल्यार रामा तू रांदप करी दैत वे एक काम करी हुन्नी एक खाणा डिपार्टमेंट दी तू रांदप करी ना हांवें तू खाणाच करी हुन्नी रांदपाच करता आनी हाज्याक चड हांव कसं नाही सांगच्या जायना गो अम्मा हय आम्ही चरडू म्हणू त्याने मने राती दिस गोळणं पसून होड करचे आणि पुरा दिवन हरडी करचे आता पळय अशी आमगेल परत कोणे ना ती आम्ही चरडू चरडू म्हणू जीव काण घेतिले इले आत हे म्हणतार दल्ला नम्मा कोणाक नाक दल्ला पळे तुमचे शुल्लेले री आणि दुसरे आमकां कशी लागतात गो अज्जी खातीर सांगिलम्मा हुन्नी एका कुळार पेटय तू करी तू कसं जाऊ का गो सिंधूच्या कांतूच्या नव्हे हा घेऊन करून दित द्यायचं मारे ती आमगेल घर भारी लागीस नव्हे एक काम करता सोय कांतून आणि मासोल वाटून तरकारी सिंधून हे पुरा तू कसं सांगता पळय ते कोण हंग हांव आण दित द्यायतवे तू रांदप करी अज्जाक चड मिज्जान कसं नाही करू जायना गो अम्मा ह्या प्रकसने नाकू गो पुता आता कशी घर चोल नव्हतंच पळय तशीच चोल नव्हतो तू तुगेल घरा काम करचे नाहीशी हंग्योन काम करचे नाका असो कशी असती तशी चोल आमगेल हणे बरपण तसील दावो तू येशी चुलत समना ना चिक्क आलोचन करी खंयचे बायल मनशी कोणे काम करत म्हळ्यार नाक म्हणतात वे सकाळ उठेल कुडले आमगेल मत्तेन तेक्काची केदन काम पुरा वग्गी करता केदन हांवें गट बसता म्हणून अशी चलता असता हे प्रति घरांतूय तशीची घरा काम दाऊच वच्च म्हणून ना वय वे एक नाही जाल्यार एक काम असून असता सगळ्यांक काही काम करता बसका म्हण आश आसना हांवें एक गट बसका ना एक गट न्हिदोका अशें कसा पूण आश आसता तेन्ना दुसऱ्यान काम करता म्हणटना कोणे नाक म्हणटात वे तुमकां काम करूंक उमेद ना हे ओपून घेतना न्हू तो वाद कर न्हू तो टाइम वेस्ट करनाका ती तुमकांय बेजारू आमकांय बेजारू हांवें तेंची उलयत म्हूण बेजार करनाक वंदना म्हाका हंगे आत लागून हंगेल हेंची आयकून आयकून बेजार लागून गेल गो कसले पुणी हांगा आयले की म्हूण दिसता म्हाका अम्मा हांव व्हडे मेलेद्र कशी उलयत म्हणून बेजार कोन घेनाका पळय हांव तुमगेल धुव अनेक घरा सून होन्नी अनेक घरा धुव तुमगेल सून होय नवे तुमकां मिगेल बगे कितली प्रीती काळजी असते की तितले तिगेल बगे आसका अम्मा तुम्ही तिक बेजार केले रे अनेक घर आशिले तुगेल धुवांक लागता हे मात्र विसर नाक गो अम्मा दल्ले पुरो सोडी आनी हे बगी चर्चे नाका हांव हांगा येयल तेन्ना पुरो हेंच चर्चे जाता
मक्का येवचक बेजार दिसता अक्काले भारी चांग पडे ती दूरच की एक दीस येता 4 दिसांकसने उरलायता वत्ता मक्क तशने हांव हेंची गांवांतस तत्तावळी पुरुषनक पडोका मक्का त्याने मने अक्कलवरी उरलोच दायना गो न्याय म्हणा न्याय मक्का कले म्हणा मिगेल माई मग तशी पळोंग येतस चंद कोण पळोंग येतस तशीची तुम्ही भरेना तुमगे सुने चंद कोण पळोंग येऊ कमण मिगेल आशे ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಎತ್ತ ಚರಡು ಹನ್ನಿಪ್ರ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚತಿ ಹಾವನಿ ಎತ್ತ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ವೇಲ್ सांजदल गो हावे आणि घरावत गो वंदन कशी वतस नवे तिगे लोटो स्कूटी रोता ती मग घरा सोणू तशी घरावತ್ತली हावनी ಎತ್ತು गो ಬೇಜಾರ್ कोर्नಕ तत्तावळी हाव येवनु उल्लनोत्त ऐते हां दायत गो हुच्चु नाही येती आणि कसा म्हणचे सांग आमगे नित्य हाड सिलेंची हुच्चु नाही येती मीरा तत्तावळी अत्ता राब गो मग बेजार दत्त गो मिगेలని तुगल बाबा जिल्परदवनु उल्लेतली आमक प्रीति दಕ್ಕೆ ತಲ್ಕೊಣೇನ ಅತ್ಗೋ ಯಾಗೋ ಪುತ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ತುಕಸನೇ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ್ಕ ಹಾ ವಸ್ತುಂಗೆ ಪರದವನು ಹಾವ ತತ್ತವಳಿಯವನು ಉಲ್ಲನತ್ತೈತೆ ಹಳೆಮ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಗರಕ್ಕೆ ಅವು ಕದೈತ್ವೆ ಈಗ 2 ದಿವಸ ರಪ್ಕ ತೀಚಿ ना गो पुता हाँ भाई परा घरा बाहेर सरले गो वनमालाक जोर हात दुखी परा बनी असील नवे तशी जाऊन 3 पाप चढू अंग पेटेल गो ताका हांग येईल गो आणि परा दल नवे आता तिची कॅराम दल्या आणि हांव कितले काळ म्हण दुवे ते रापच गो आवनी भाई पर वत गो मा तद्दो बित दल्लरी हावनी वनमाला एक गडी तुगल घरा येतती दैत्वे बेजार कोर नका अनेक पण ते इल्ते हा तुमगे ते येत गो दायत हळेमा आणि कसा म्हणचे जाल्यार विसर्जनज्ज आमगे ते येऊ का हांव राखता आसता अना हावनी येता तुम्ही दोघे खुशेर असका ना केदनय तुम्ही खुशखुशेर असका प्रपंचान तू आमगेल पशी कष्ट भोगतली मस्त जन असती तांक पुरा होलसिलरी देवा नमक सुखार दवरला आम्ही केदनाय देवाक कृतज्ञते सांगका तुमक जेवण खाण पुरा टाइम टाइम मेळते नवे कसंकी खावनु जेवनु तुमच्या हातून कुडवलेल काम करती करू दाय नवे तर अब्बती खुशीर असती घरात 2 भंगरात असले नात्र असती ತಂಗಲೊಟ್ಟು खेळचिकी उल्लोचकी प्रकाराती दीस चलते नवे खुशखुशीर असती दैत्वे हावाश पुरा उल्लेल म्हण बेजार कोणगे नकती हावनी येत्ता पुता घरावत्ताना पत्रड होरी इते हुन्नेंतवळी दिल्ला गो अम्मा पळे येती मिगेल दुव आम कितले बुद्धिवाद सांगून घरा बाहेर सरली आता तुम्ही वरे बाहेर सरली नवे बाहेर सरच पशी पुढे आमगेल व्हिडिओ एक लाईक घालती आणि आमगेल व्हिडिओ कशे असेल म्हणून देखोन कमेंट्सान तिलसी येती तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा शेअर करून मस्त जन आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करतशी करतात नवे आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद.